असेंब्लीच्या टायमार पक्षा पासून पयस गेल्ले वेगवेगळी कारणां खातीर तांकां आज तुमी एकठांय हाडपाचो एक प्रयत्न सुरू केला म्हणून गजाल खरी जाल्यार हातूंत भितर कोण कोण येतात आनी कसली कसली कॅटेगरीचे लोक येतात तर कशें जालां की पार्टीचो हो जो 1 म्हयन्याचो हे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा 9 वर्सां पूर्ण जाल्या म्हणून त्याच्या भितर वेगवेगळे कार्यक्रम दिले आमकां म्हणजे आमी हाची इंटलेक्च्युअल मिटींग करप वेपारी संमेलनां करप एमिनंट पर्सन्स आहा तांकां वचून बूक दिवप सगळेच जाण करतात हांव आमचे सगळे 110 वेगवेगळे आमदार वगैरे आसात आमचे पार्टी ऑफिस बेरर ते सगळे वतात आतां तातूंत एक कार्यक्रम तांच्यांनी हो दिला की सिनियर पार्टीचे लोक जे आसात की ज्यांच्यांनी पार्टीक लागून काम केलें पण बरेच जाण जे आसात ते आज केवळ वयस्क जाले म्हूण आसूं शकता किंवा बरेच जाणांचो वैयक्तीक वेगळो हे आसा त्यामुळे ते पार्टीच्या कामान नात पण तेंच्यांनी काम केल्लें अशा मनशांक वचून तांकां मेळूंक जाय तेंचे कडेन उलोवंक जाय तांकां आफोवन हाडूंक जाय च्या पानाचो कार्यक्रम करपाक जाय हो अशा पद्दतीचो कार्यक्रम करप ठरयल्लें आसा जो तिकेटीक लागून सोडून गेला ताका वचून आजूच वचून मेळून आफोवन हाड अशें खंयच ना खंय ना आनी आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की जांकां तिकीट नाका तांकां पयलीं हाडून उलोवया कारण तिकीट जांकां जे तिकीट मेळूना म्हणून जे सोडून गेल्या तांकां हाडप म्हणजे आनी एक आमी आमच्या भितर आनी एक लायबिलिटी तयार करप काय कितें त्या मतान कॉम्पिटिटर तयार करप काय कितें आनी त्यामुळे तेंची योग्य वेळाचेर जे कितें निर्णय घेवंक जाय तो आमची हांगल्ली टीम आसत वीथ कन्सल्टेशन वीथ सेंट्रल त्या वेळाचेर डिसिजन पण आजच्या वेळाचेर हें कोणाकूच भितर हाडपाचें तशें डिसिजन आज ना तुमी एक गजाल सामकी बरी क्लियर केली की जे तिकीटीक लागून सोडून गेल्ले तांचेर सद्याक विचार जावचो ना म्हणून विचार इन द सेन्स आज आमच्या ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत विचार जावचो ना मुखार राजकीय परिस्थिती कितें निर्माण जाता ते वेगळे बट पक्ष प्रोएक्टिवली जे तिकीटीक लागून पक्ष सोडून गेल्ले तांकां भितर हाडपाचेर काम करना सद्या ना व्हेरी क्लियर ऑन दॅट हांव कित्याक विचारलो प्रश्न कारण आमी लास्ट हेड ऑन केल्लें जो भरपूर व्हायरल गेल्लो तुमी एक गजाल हांवें उत्पल पर्रेकर आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे प्रश्न विचारले तेन्ना तुमी सांगिल्लें की आपल्या काळजाक जर चड कितें लागलें जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोडून गेले तेला चड लागलें म्हणून आज राजकीय परिस्थिती खूब बदलल्या हांव म्हणटा की अशी व्यक्ती जाणी पक्षा खातीर इतलीं वर्सां काम केलां पण ह्या परिस्थितीक लागून ते पक्षा पासून गेल्यात तांकां लागीं हाडपाचें काम सदानंद शेट तानावडे दिल्ली वचचे पयलीं करतले काय दिल्ली वचून सोडटले ना कशें आसा पळय हांवें एक सांगलें की हे सगळे राजकीय त्या वेळाचेर ते विशय जातले आज जर आमी पळयलें कारण आज आमी 2-3 गोश्टी म्हणजे आमचे आमदार सिनियर कार्यकर्त्या बरोबर टिफीन बैठक करतात हे सगळे दिल्लीचे कार्यक्रम आमी सगळे करतात आनी ताच्या भितर सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक कार्यक्रम आमी राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकी भितरूय सांगिल्लें आसा की आमी त्या भागा भितर खूब जाण अशे आसात की जे काम केल्ले आसा ते ऑफिस बेरर आशिल्ले पण आज कांय ऑफिस बेरर नात ते पण पार्टीचे सिंपथायझर आसात तांकां वचून मेळूंक जाय तांचे कडेन उलोवंक जाय आनी तांकां एक्झॅक्टली तांकां एक सांगलेलें की तिकीटीक लागून कोण गेल्ल्या थंय वचून तुमी तिकीट से समर्थन न्ही संपर्क से समर्थन म्हणटा सारकी लिटरली संपर्क से समर्थनच ताज्या की चड आनी कांयच ना